घटक आकार आणि आकृतायो भाग 3 पहिलो उपघटक आमच्या सरभोवतणचे आकार वर्तुळ वर्तुळाक कोनशे आणि देगो असतात। अर्धगोळो दोन अर्धगोळे एकठांय केले जाल्यार एक वर्तुळ जाता। त्रिकोण त्रिकोणाक 1 2 3 तीन कोनशे आणि 1 2 3 तीन देगो असतात। चौखण चौखणाक 1 2 3 4 कोनशे तसेच 1 2 3 4 देगो असतात। चारूय देगो एका लांबायेच्यो असतात। आयत वा काटकोनी चौकोन आयताक 1 2 3 4 कोनशे तसेच 1 2 3 4 देगो असतात। आयताचे दोन देगो लांब आणि दोन देगो ल्हान असतात। पंचकोन पंचकोनाक 1 2 3 4 आणि 5 5 कोनशे तसेच 1 2 3 4 आणि 5 देगो असतात। वेगवेगळ्या आकाराच्यो वस्तू वर्तुळाच्या आकाराचे हे रिंग आणि हो डबो। अर्धगोळ्याच्या आकाराची ही सत्री आणि ही टोपी। त्रिकोणी आकाराचो हो पिझ्झाचो कुडको आणि ही टोपी। चौखणी आकाराचे हे पुस्तक आणि हे बॉक्स। आयत वा काटकोनी चौकोन आकाराचो हो मोबाईल आणि हो प्लास्टिकचो डबो। पंचकोनी आकाराचो या घराचो फुडलो भाग आणि ही घडयाळ। फुडलो उपघटक वेगळावप वेगळावप म्हणल्यार वर्गीकरण करप म्हणल्यारच वेगळे काडप। आता पहिले सुवातेर आमी वर्तुळी आकाराचे वस्तू वेगळे काडूया। बॉल टेप बाटलेचे धाकणे आणि हो कॉइन हो बटन आणि कितें उरलं ना हे जाले वर्तुळाचे आकाराचे गोल वाटकुळे आकाराचे। आता त्रिकोणी आकाराची वस्तू वेगळे काडूया। पहिली ही चॉकलेट जेली दिसता ही त्रिकोणी आकाराची। मागीर हे गाजर परत हो एक रंग असा मेणाचो। ही कंपसान असता ती त्रिकोणी आकाराची वस्त आणि हो खोड रबर दिसता ताका त्रिकोणी आकार असा। आता चौकोनी आकाराच्यो वस्तू चौकोनी आकाराच्या बॉक्सान घालूया। हे चौकोनी आकाराचे हे पुस्तक चौकोनी आकाराचे हो डबो हे बॉक्स आणि ही बाटलेची गुड्डी। आता ज्यो उरल्यात त्यो आयताच्या आकाराच्यो हे कार्ड ही पट्टी दोन देगो लांब दोन देगो ल्हान। तशीच ही आईस्क्रीमेची बडी आणि ही चॉकलेट। आमी वेगवेगळ्या आकाराची वस्तू वेगवेगळ्या आकाराच्या बॉक्सांनी घातल्यो हेका म्हणटात वेगळावप। निमणो उपघटक गडगडप आणि निसरप। आता पळयात हांगा काय वस्तू आसात। आता ह्या वस्तू मदल्यो खंयच्यो वस्तू गडगडपाक शकतात आणि खंयच्यो वस्तू निसरपाक शकतात ते आमी पळोवया। हो बॉल हो वर्तुळी आकाराचो आसा ताका बाजू नात आणि देगोय नात तर हो गडगडपाक शकता।
ही चॉकलेट हाजी बाजू सपाट आसा ती निसरपाक शकता। तशेंच हे बॉक्स हाज्योय बाजू सपाट आसा ते सुद्दां निसरपाक शकता। आता हो कापसाचो गुळो पळयात, तो गोल आकाराचो म्हणल्यार तो गडगडपाक शकता। हे फर्स्ट हाज्यो बाजू सपाट आसा ते निसरपाक शकता। ही गोल चॉकलेट ती गडगडटा। आता हे क्लिप पळया, हाजी बाजू सपाट आसा तर ते निसरतले। हे रिंग गडगडटा। हो लिंबू गडगडटा। तसोच हो कानो सुद्दां गोल आकाराचो आसा तो सुद्दां गडगडटा। आणि ही टेप सुद्दां गडगडटा। तर आता आमी पळयले खंयच्यो वस्तू गडगडपाक शकतात आणि खंयच्यो वस्तू निसरपाक शकतात त्यो। ह्या व्हिडिओंत आमी आकार आणि आकृतायेचे उपघटक, आमच्या सरभोंवतणचे आकार वेगळावप आणि गडगडप आणि निसरप हे शिकल्यात।